ते मागीर घडये काँग्रेसचे आसतले आणि गोवा फॉरवर्डाक दितलो तो आनी एक धक्को आसतलो. कारण फाटल्या 10 वर्सां ह्या फातोड्यां भितर गोवा फॉरवर्ड विजय सरदेसाय आमदार आसले. पयलीं 5 वर्सां विरोधान आसा अशें सांगलें आनी मागीर फुडलीं 5 वर्सां परत निवडून आयले आनी परत निवडून येतकीर मंत्री जाले म्हणजे 2 करीब मंत्री जाले. 2 करीब मंत्री जाले जालेच हो डेप्युटी सीएम जालो, हायेस्ट पोस्टाचेर एलिवेटेड जालो. आनी मनोहरभाई जेन्ना बरे नाशिल्ले त्या टायमाचेर जवळ जवळ डी फॅक्टो सीएम म्हणून वावुरलो. फाटल्या 3 वर्सां येदे व्हडलें उच्च पद सगळे म्हणटाले पावरफूल कितें करपाक शकता अशी पडटा, हांव हें करतलो तें करतलो. हो फक्त टॉकिंग पॅरट, उलोवपी पोपट. आनी हाणें फाटल्या 10 वर्सां म्हळ्यार 9.5 वर्सां गोंयचे जनतेक आनी फातोर्डेचे जनतेक सांगपाक आतां भायर सरपाक जाय की आपल्यान कितें केलें. ह्या इलेक्शनाच्या निमतान दारान वतना लोकांनी विचारपाक जाय जे हांव विचारले ते प्रश्न, त्या प्रश्नाची उत्तर दिवपाक जाय. फाटल्या 10 वर्सां हांव आमदार ना, मंत्री ना, कोण ना आनी म्हजे कावन्सिली ना. पण अशा वेळाचेर पयलो प्रश्न फातोर्ड्यान कितले लोकांक किंवा गोंयांत कितले लोकांक रोजगार दिलो. आमी जांकां रोजगार दिलो तांकां पब्लीक डॉमेनान जाय जाल्यार सगळे डॉक्युमेंटेशन आनी लोकय उलयतात ते दाखयतात. कित्याक फेल जालो तो टॉकिंग पोपट. नंबर 2, फातोर्डान 10 वर्सांत एक प्रोजेक्ट हाडलो जाल्यार सांगचो. हायेस्ट पोस्ट पावलो, टॉप मोस्ट पोस्ट डेप्युटी सीएम आनी त्याही पेक्षा तुजे दोग जाण आशिल्ले सामके येदे व्हडले सगळे सरकार हालयता. कित्याक हालयता तर 12 आमदार आसतना फाटल्या जे मंत्रिमंडळ आशिल्ली सरकार आशिल्ली तांचे कडेन भागीदारी करून त्या फाटल्या 10 वर्सांत प्रोजेक्ट आयले 2012 मेरेन. म्हाका खुशी जाता त्या 10 वर्सांत हांव आसतना त्या कोणी तरी उलयतात त्या काही गजाली सोडात. हेचे डांबर घातलें म्हणटकीर तो प्रोजेक्ट जायना. डांबर हें रुटीन प्रोसेस आनी ह्या रुटीन प्रोसेसाक कावन्सिलर आसतले, पंच आसतले, माजी अध्यक्ष मंत्री आसतले, सगळ्यांनी डांबर घातला. डांबर कोणीय घालता. प्रोजेक्ट रोजगार दिलो ना तो दिलो ना, प्रोजेक्ट्स म्हणजे ते सांगचे. त्या प्रोजेक्ट्सां भितर रवींद्र भवन हे 2008 म्हजे कारकिर्दीन जालें. डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आमचे कारकिर्दीन आयलें. कलेक्टर बिल्डिंग आमचे कारकिर्दीन आयलें. प्रेझेंटेशन स्कूल म्हजे कारकिर्दीन आयलें. SCPDAचे सेकंड फेज होती म्हजे कारकिर्दीन आयली. होलसेल फिश मार्केटीची फेज म्हाज्या कारकिर्दीन आयली. अंडरग्राउंड केबलिंग आयलें. अंडरग्राउंड सिवेज आयली. विधानसभेन वर्बेटिंग आसा, प्रश्न विचारिल्ले आसा, उत्तरां आसा. सगळे पेपर RTI मागानी घेयात आनी येयात लोकां कडेन. अजून 8 म्हयने आसा विधानसभा इलेक्शन. हांव परतो येतलो लोकां दारांनी, वयर करून येतलो, हे प्रश्न विचारताची उत्तरां हांवूच घेवन येता. सिवेज लायन कंप्लीट जाली 93-95%. इनिशियली बाबू नायकान सुरू केल्ली 1984. 18 वर्स लागली 2002 आनी मागीर मनोहर पर्रीकराचें सरकार येतकीर पयशे दिले गेले आनी मागीर ती फुडें गेली. 2012 पर्यंत 95% कंप्लीट जाल्ली. मागीर फुडें कित्याक काय जावना. एक प्रोजेक्टाचें नांव सांगात. हो तो आर्लेम ते रवींद्र भवनचो रस्तो दिसती पडटा, बरो दिसता, हो क्रेडीट घेता घेवं कित्याक लुसोपण्या वेळाचेर डांबर घातला. पण लँड एक्विजिशन कोणें केलां? लँड एक्विजिशन हाडोवपाक कितले लोक म्हजे कडेन आयले, रवींद्र भवनान आयले. रिजन कितें? तो रस्तो व्हडलो करनाका म्हणून. पण आमी रस्तो लँड एक्विजिशन केले. लँड एक्विजिशनाक 6, 7, 8 वर्सां लागता. चेक करात अजून.